नमस्कार. सीड डायरीच्या 32व्या भागात तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. इश्टानो, आमकां तुमचो खरेंच खूब बरो प्रतिसाद मेळटा आनी तो सदांच असोच मेळचो. तर आज सीड डायरीत आमी तुमचे मुखार घेवन आयल्यात प्राध्यापक वसंत सैल हाणें बरयल्ली कथा फोवा कालो. आयज वाड्यार भीक मागूंक एक बाबा आयलो. चड करून आंध्रगांवचो आसूंक फावो. तो दर वर्सांतल्यान 1-2 फावट तरी आमच्या गांवांत भीक मागूंक येता. आंगार धोतर न्हेशिल्ल्या वरी धवी लुंगी, धवे पैरण, लांब पिकिल्ली दाढी, काळे कपलार धवे भस्माचो नामो आनी ताचे मदीं मोठी गंधाची तिकली, खांद्यार झोळी आनी हातांत ल्हान वाजयेची पेटी. भीक मागचे पयलीं दर एकल्याच्या आंगणात दारासमोर उबो रावन खूब मधूर भजन गायतालो. ताचे तें गोड पिशे लावपी तेलुगू भाशेंतले परमदया निलया अरे रामा पावन गुण रामा भजन आयकून आमी मग्न जाताले. तो आयलो म्हणटकच आमी खेळ, काम आनी कितें आसा तें सोडून ताच्या फाटल्यान एक आंगणांतल्यान दुसऱ्या आंगणात भजन आयकूंक वताले. आयज तो आयलो तें पळोवन आमी वाड्यावयली भुरगीं धांवत ताच्या फाटल्यान आयलीं. सुमार 4-5 घरांची ताची भोंवडी जातकच म्हाका घरांतल्यान बाप्पान म्हणल्यार म्हज्या आज्यान उलो घालो. हांव बेजारलो आनी नाखूश जावन बळजबरेन घरा परतलो. आरे, आयलो तूं? हे कोयतो घे आनी लक्ष्मण मेस्तागेर वच. 2 कोयत्यांक थोरू घालून बरे भशेन पाजून घेवन यो, बाप्पान सांगलें. हांव तें आयकतकच फुल्लो. खरें म्हळ्यार हांव केन्ना मेस्तागेर वचची संद मेळटा काय पळयतालो. कित्याक तर गांवांत जंय वता थंय बाजार आसूं वा गोठ्या कडेन आसूं, खंयूय आसूं, कांय भुरगीं पट्टो चलयत वतालीं. म्हाका बीन एक मस्त पैकी पट्टो जाय आसलो. पट्टो म्हणल्यार लोखणाचे सरयेन केल्ले चाक. म्हूण हांवें पोन्ने बालडेचे 2 लोखणाच्यो कोडयो काडून दवरिल्ल्यो. आयज म्हाका ताच्यो पट्ट्यो करूंक संद मेळ्ळी. हांवें खोशयेन थोरू फुटिल्ल्यो कोयत्यो, लाकूड आनी बालडेचे 2य कोडयो घेतल्यो आनी शेतांतल्यान वाटेत माजाळच्या मेस्ता वाड्यार वचूंक धांव मारली. थंय लक्ष्मण मेस्त आपल्या भात्यार काम करतालो. तो खूब मायेस्त आसलो. भुरग्यांक आपलेपणान वागयतालो. हांवें त्यो कोयत्यो, लाकडाचे कुडके आनी बालडेचे कोडयो ताका दिल्यो आनी कितें करचें तें सांगलें. भात्याची दोरी मातशी ओड म्हणत ताणें दिल्ल्यो वस्तू हातांत घेतल्यो. हांवें उमेदीन दोरी वयर सकयल ओडूंक सुरू केली. भात्यांतल्यान मस्त वारो फुकिल्ल्यान इंगळ्यांनी पेट घेतली. लक्ष्मण मेस्तान काम सुरू केलें. पयलीं ताणें कोयत्याक थोरू घातलें आनी 2य कोयत्याक बरे पैकी पाजले. कोयत्यांचें काम जाले उपरांत ताणें बालडेच्यो कोडयो हातांत घेतल्यो आनी बारीकसाणेन पळयलें. मागीर 2य कोडयो कुशीक उडयल्यो. म्हाका अजापूस दिसलें. आतां पट्टो कांय मेळचो ना हांवें मनांत म्हणलें. पूण मेस्तान कुशीक आशिल्ली एक लोखणाची सळ काडली आनी ताच्यो 2 मस्त पैकी, एक ल्हान आनी दुसरो मातसो मोठो अशे पट्टे करून म्हाका दिले. हांव खूब खूश जालो. नाचत उडी मारत ते घेवन घरा आयलो. कोयत्यो बाप्पाचे सुवादीन केल्यो आनी माळ्या वयल्यान पोन्ने सत्रेची तार काडली. ते तारेचे तोक बावगोवन ज आकाराचो मोड दिलो आनी दुसरे तोकार सुमार ओले पिराड्याचो कुडको घुसोवन मूठ केली आनी झेतान पट्टो घेवन सुटलो. म्हज्या वाड्यावयले इश्ट ते पळोवन अजाप जाले. तांकां हांवें नेटान म्हज्या 2 पट्ट्यांची खबर सांगली. म्हजे पट्टे म्हजे सांगाती जाले. जंय वता थंय पट्टो म्हज्या हातांत. कांय दीस हांव त्या पट्ट्यांच्या नादांत गुल्ल जाल्लो. पावस जोरात सुरू जालो. मिर्ग आनी आर्द्रा पावस घोग्यांनी पडलो. शेतां, तळयो, बांयो भरून तुंब जाल्यो. आमच्या आनी लागींच्या मुडगेरी गांवचे शिमेर
एक व्हड बाय आसा. त्या बायचें नांव अमसाबाय. खरें तर ती बाय मुडगेरीच्या शिमेचे भितरूच पडटा. बाय कसली, ती तर एक फोणकुलूच. बायचे एका वटेन खूब खोल उदक आनी दुसरे वटेन उथळ गळ्यापर्यंत उदक. ह्या बायचें उदक गिमांत लोक पोरसूं करूंक वापरतात. भुरगीं पावसान ह्या बांयक पेंवतात, उडी मारतात आनी खूब मस्ती करतात. शेनवारा फक्त सकाळच्या मायत्याची शाळा आनी ह्या दिसांनी शाळा सुटले उपरांत आमच्या आनी मुडगेरीच्या भुरग्यां भितर बांयत पयलीं पेंवूंक वचूंक सर्त कशी आसता. आयज शेनवार आमी सकाळीं शाळेंत वता आसतनाच मुडगेरेची भुरगीं येवचे पयलीं शाळा सुटले उपरांत पेंवूंक वयचो बेत थारायलो. आमी थारायले वरी बेगीन शाळेंतल्यान घरा आयले. दफ्तर पुस्तकां घरांत दवरून धांवत बायकडेन सुटले. थंय पावले उपरांत वयर धोनीत पेंवपा खातीर लिपोवन दवरिल्ल्यो काश्ट्यो काडल्यो. चड्डी बनियान काडलें आनी काश्ट्यो चडयल्यो. कांय भुरग्यांक काश्टी मारूंक लुगट मेळ्ळें ना. तांच्यांनी कपडे काडून घोलीत लिपयले आनी नागडेच उडी मारचे थारायले. सगळ्यांनी बांयचेर धांव मारली. थंय पावतकच कांय भुरग्यांनी बांयचे देगे वयल्यान तर कांय भुरग्यांनी लाटीचे मेडे वयल्यान बांयत उडी मारली. रमेश, बाबुराव, मारुती, मोनू, लक्ष्मण ह्या सगळ्यांक पेंवंक कळटालें. हांव तांचे परस ल्हान, म्हाका पेंवंक कळनासलें म्हूण हांव बांयचे उथळ आशिल्ले वटेन उबो रावन तांची मजा पळयतालो. कांय वेळान रमेश वयर आयलो आनी म्हाका आपोवंक लागलो. हांवें विचारलें, कितें जालें? यो, तुका कितें तरी दाखयता, ताणें म्हणलें. रमेश म्हणल्यार खूब मस्ती आनी आडमुड्डार भुरगो. हांव अनमनत ताच्या फुड्यान गेलो. ताणें बांयचे खोल आशिल्ले देगेर उबें रावूंक सांगलें. हांव आयलोच, तूं हांगा राव म्हणत तो पयस गेलो. हांव भुरगीं पेंवतात तें पळयत देगेर उबो रावलो. तो फाटल्यान पयस गेल्लो परत आयलो आनी म्हज्या फाटल्या कुल्यार लात मारून म्हाका बांयत धुकलून उडयलो. हांव खोल उदकांत पडलो, बुडलो, वयर सकयल डुबक्यो मारूंक लागलो. उदक नाकांत, कानांत, तोंडांत घुसलें. पांय हालय, हात हालय म्हणत भुरग्यांचो बोवाळ जालो. हांव कसो तरी हातपांय हालयत डुबकी मारीत उथळ आशिल्ल्या बांयच्या जाग्यार पावलो. हांवें बरेंच उदक पियेल्लें पूण हांव वाचलो. वयर आयलो, भिरांकूळ जावन रडपाक पावलो. आरे, तुका पेंवपाक कळटा मरे, रमेश मोठ्यान आड्डेलो. हांव थक्क जावन चिंतूंक लागलो. हय, म्हाका पेंवंक कळटा. मनांत पटलें, खरेंच हांव खोल उदकांतल्यान वयर आयलो. कांय भियो नाका, आमी आसात, परत एक फावट उडी मार. हांवें निश्चय केलो परत उडी मारपाची. लांब स्वास घेतलो, उठलो आनी उडी मारली आनी पेंवत वयर सरलो. आतां म्हाका परत उडी मारची चट लागली. भुरग्यां वांगडा खूब पेंवलो. बांयचें उदक खोदूळ राड जालें. आंगार खोदूळ उदकाचो राड मांडूंक लागलो. सगळे पेंव गुंग आशिल्ले, बोवाळ मारताले. इतल्यान वयर घोलींतल्यान कोणे तरी मोठ्यान बोवाळ मारिल्लो आवाज आयलो. थंय विश्रामदाद आयिल्लो. आमकां खूब सोंवूंक लागलो. बोसडीचे, हांगा बुडून मरूंक आयल्यात म्हणत आमच्या घोलीत लिपोवन दवरिल्ले कपडे घेवन छू जालो. आमची व्हड फजिती जाली. घर कशें वयचें? काश्टेर? नागडेच? ताका कांय उपाय नाशिल्लो. लिपत आमी कशेय तरी करून घरा पावले. मोगाचो पावस सुरू जालो. केन्नाय भांगराळे किरणाचें वत तर केन्नाय मोठ्या थेंब्याचो पावस. पुराय वाठारांत टवटवीत झाडां, माडां, वाड्यावयले बागांत, आंगणात, घराच्या फाटल्यान फुडल्यान वयता थंय घोसाळेच्यो, पडवळेच्यो, मोग्याच्यो, तवशांच्यो, दुदयांच्यो, भेण्यांच्यो आळयो आनी आळ्यार हळडुवीं, धवीं, सुंदर सोबीत ल्हान ल्हान हांसकुरी फुलां. खास पावसांत लायिल्ल्या शोभदुलेच्या झाडांक तांबडी, धवी, जांबळी फुलां. वयता थंय जांबळो, तांबडो, गुलाबी फाकिल्लो चिट्टो. पुराय गांव येता त्या सणाक येवकार दिवंक सजून बशिल्लो. गांवच्या बायलांचें शेत नडचें नाटचें काम सोंपिल्लें. कांय बायलो सकाळीं उठून रानांत वळटां हाडून तर कांय खंयचें शेत कणशेलें जाल्यार नेर काडूंक शेतांत वतालीं.
ह्या दिसांनी तिनसांचे वेळार बायलां दादले भुरगीं पुराण आयकूंक सैर काकाचे घरा वताले. कृष्ण बाब दर वर्सा सैर काकाच्या घरांत सांजेच्या वेळार पुराण वाचताले. सैर काक सुमार 70ली जाणटी फळ कुटुंबांतली चली. तिचे लग्न भुरगेपणांत जाल्लें आनी तिचो घोव भुरगेपणाक संवसाराक अंतरिल्लो. तिका भुरगीं नाशिल्लीं म्हूण तिच्या बापायन आमच्या वाड्यार घर बांदून थोडी जमीन दिल्ली. ती आपल्या घरांत एकटीच रावताली. ती निरक्षरी पूण खूब हुशार. कृष्ण बाबान वाचिल्ल्या पुराणाच्या पुस्तकांतले प्रत्येक वाक्याचो अणकार मराठींतल्यान कोंकणींत करून आपले पद्दतीन मीठ मिरसांग लावन हुबेहूब संदर्भ सादर करताली. सगळ्या लोकांक तिचें सादरीकरण खूब आवडटालें. एका वर्सा कृष्ण बाबान राजा हरिचंद्र तारामतीचें पुराण वाचिल्लें. तेन्ना तिचें तें सादरीकरण आयकून बायलां दादले आनी आमी भुरगीं भळभळ रडटाले. आतां ती जाणटी जाल्ल्यान केन्नाय कितें कितें उलयताली. परत परत म्हणटाली, आतां हांव गोंयांतले वाळपय शाळेंतली बाई जाल्या. कांय तरणाटे तिची टर उडयताले. आज ती शांती आवयच्या घराच्या दारार बशिल्ली. मळबांतले शितळ कुपांतल्यान वत पडिल्लें आनी बारीक बारीक पावस पडटालो. आमी भुरगीं वाटेर धगाक पावस पडटा माकडाचें लग्न म्हणत पावसांत नाचताले. कांय वेळान पावस वाडलो. आमी शांती आवयच्या घरांत गेले. थंय बशिल्ले सैर काकान आमकां हटकिलें. म्हणूंक लागली, आयज सांजची येतात मरे पुराण आयकूंक. अध्याय वाचून जाले उपरांत तुमकां प्रसाद खावपाक मेळटलो. आमी खूश जावन हांव म्हणलें. पूण हांव तांच्या ह्या पुस्तक वाचाच्या मोलादीक कामा बद्दल चिंतूंक लागलो. म्हाका दिसलें खरेंच हे दोगूय आमचे व्यक्तिमत्वाच्या आनी उदरगती खातीर बरे संस्कार घडोवंक कळत नकळत हातभार लायतात. म्हूण हांवें तांच्या मनांतल्यान नम्र नमन करून उपकार मानले. आयज भिकारो आजो आमच्या घरच्या वरांड्यार येवन बशिल्लो. तो जाणटो, सुमार 70-75 वर्साचो. ताची बायल मरून बरोच तेंप जाल्लो. ताची भुरगीं भायल्या गांवांत नोकरेक आशिल्लीं. तो आपल्या घरांत घोवान सोडिल्ले चलये वांगडा रावतालो. चड करून जिवाक विटिल्लो. ताका खूब उलोवंक जाय. दर वेळा तो कितें ना कितें नवीन बातम्यो सांगतालो. विज्ञानाचो सोद, नवीन घरकामाक वापरची यंत्रां आनी अश्योच बातम्यो सांगतालो. असले सगळें आयकून लोकांनी ताका बातेकुरो भिकारो अशें नांव दवरिल्लें. आनी तातूंतल्यान त्या वेळार भिकाऱ्याची बातां अशी गांवांत एक म्हण चालनात आयिल्ली. कोणें कसलेंय फट उलयलें जाल्यार, कितें रे भिकाऱ्याची बातां मारता अशें लोक म्हणटाले. आज ताणें आमकां बऱ्योच नवीन बातम्यो सांगल्यो. म्हणूंक लागलो, अमेरिकेंत बट्ट्यान दामल्यार कपडे धुवन सुकोवन पडटात. मसाला वांटून गंध जाता. पड्डे कवळटात. मुखार म्हणूंक लागलो, हाचे फुडें भुरगीं जावपाक दादले आनी बायलांची गरज ना. सगळे मशिनारूच. तो सद्दां अशें कितें तरी आमकां सांगतालो आनी घरा वचचे पयलीं सदांच एक पद म्हणटालो. हांव मरे परेन रावचो ना. ताचे पयलींच गळफास दिवन जीव दितलो. लोक ताचें हें सांगप कान मनार घेयनाशिल्ले. बातांच ती म्हणटाले. एक दीस हांव आनी भिकाऱ्याचो नातू विलास अशेंच दनपरां शाळेंतल्यान आयले उपरांत निर्मनुष्य पडीक पडिल्ल्या वाड्या वाड्यार हेडूक सुटले. थंय माड, पेरां, जांबळां, काजूची खूब झाडां. आमी चलत चलत फुडें गेले. थंय गुत्यार सुरीची झाडां आनी देंवतेर मयचो रूख आशिल्लो. आमी थंय पावले आनी पळयत जाल्यार त्या मयचाच्या रुखा वयल्या सकयल्ल्या खांद्यार एका मनशाची कूड लोंबकळटाली. आमी तें पळोवन भिले. हांव फुडें वचून पळयत तर ती कूड भिकाऱ्या आज्याची आशिल्ली. हांव तसोच धांवत आमच्या घरा आयलो आनी मेळत ताका ही गजाल सांगत सुटलो. सगळे जाणटेले, कृष्णबाब, कुशालबाब, हन्नूबाब, रामचंद बाब धांवत त्या झाडा लागीं गेले.
खांद्यार चोडून गळफासाक बांदिल्लो वालो सोडलो आनी कूड सकयल देंवयली आनी गपचूप ताचे घरा घेवन आयले. जाणटेल्यान सगळ्यांक ताकीद दिली की कोणें रडप ना, बोवाळ मारप ना. पुलिसांक कळ्ळें जाल्यार भानगड जातली. कोणें तरी 1-2 कांदे चेचून कुडी फुड्यान दवरले आनी बेगीन गडबडीत मसुंडेत व्हरून ताका अखेरचो निरोप दिलो. त्या दिसा म्हज्या लक्षांत आयलें, भिकाराचो बात मान्नासलो. तो गांवांत, देशांत, समस्त जगांत घडलेल्या वैज्ञानीक घडामोडीच्यो बातम्यो लोकांक सांगतालो. पूण अज्ञानाक लागून तांकां तें सगळें बाता अशें दिसतालें. हांवें मनांत म्हणलें, भिकाराचो जाणकार आशिल्लो, ज्ञानी आशिल्लो, पूण लोकांक तें समजलें ना. देखून एक बातेकूर म्हणून लोकांच्या मनांत ताची प्रतिमा उरली. हांव आयज सांजेचो गोठ्या कडेन गोरवां बांदूंक गेल्लो. आमच्या वाड्या वयल्या सगळ्यांचे गोठे पयस 1.5 किलोमीटर अंतरार कासार भळ्यार. कासार भळो म्हळ्यार एक दोंगुल्ली. कांय वर्सां फाटीं हांगा कांकणां करपी कासार रावताले. हांगा जायत्या जाग्यार खणले जाल्यार कांकणांचे अवशेश मेळटात. ह्या भळ्याक मास्ती भळो अशें दुसरें नांव आसा. हांगा सती गेल्ले बायलेची कोरायिल्ली फातराची मुर्ती आसा. देखून ह्या भळ्याक हें नांव दिल्लें आसूंक फावो. गांवच्यो सवायशीण बायल्यो श्रावणांत ह्या सतीची न चुकता पुजा करतात. ह्या भळ्याचे सकयल एक व्हड तळें आसा आनी त्या तळ्याचें नांव फडतळें. गणपती आनी हेर मुर्ती करची आनी मातयेची आयदनां करची चिकण माती खातीर हें तळें पुराय कारवारांत आनी गोंयांत खूब फामाद. पूण आमकां गोरवांक लागपी उदका खातीर ह्या तळ्याचो उपयोग जाता. आमचे गोठे ह्या भळ्याच्या पायड्यार आनी तळ्याच्या वयले वाठारांत एक कॉलनी कशे एका फाटल्यान एक बांदिल्ले असतात. सगळे गोठे 2 पाख्याचे, छप्पर कोलवाचे. कांय गोठ्यांची दारां उत्तरेक तर कांय पुर्वेक. भितर 8-10 गोरवां बांदूंक गवण, वयर माळो आनी माळ्यार पावसांत गोरवांक लागपी सुके तण वा तणाच्यो एटयो. फाटले वण्टीर मेकळी खिडकी आनी भायर त्या खिडके सकयल शेणाची गायर. गोठ्यांतलें शेण सोमतें काडून खिडकेंतल्यान गायरेंत उडोवंक मेळटा. गवणेचे वयर माळ्याचे सकयल्ले वटेन वण्टी कडेन तण काडूंक एक बुराक. हें तण त्या बुराकांतल्यान गोरवांक घालपाक सरकून काडप म्हणल्यार एक जोखमीचें काम. एक तर हें तण वजनान गच्च बशिल्लें आसता आनी हे तणांत उंदीर बिंदीर खावपाक जिवाणें येवंक शकता. देवाचें नांव घेवन गोरवां येवचे पयलीं तण सरकून काडचें हांवें थारायलें. एक पांय वण्टीर तेकयलो आनी दुसरो पांय गवणेच्या आडव्या खांब्यार दवरलो आनी जिवाण्याच्या भंयान दोळे बंद करून झटपट गडबडीत तण सरकावंक लागलो. तण सरकिता म्हजो तोल गेलो, घसरलो आनी माळ्यावयली आड घातिल्ली लाकडाची काम म्हजे गळ्याचे हणकुटेक आदळ्ळी. दोळे मुखार काळोख दिसूंक लागलो. सगळो वाठार घुंवतसो दिसूंक लागलो आनी हांव कासावीस जावन सकयल पडलो. कांय वेळान म्हजे दोळे उक्ते जाले. पळयत जाल्यार हांव गवणेच्या तणार उदारो पडिल्लो. हळूच उठलो, गवणेच्या पाटाक धरून उबो रावलो. हळूच पांय तेकयत गोठे भायर आयलो. भायर कसली तरी गडबड चल्ले कशें दिसलें. थंय फरतळेचे देगेर बांदिल्ले पेडावयल्या देवदार झाडा सकयल मोठो बोवाळ. कोणाचे तरी झगडे चलताले. हांव त्याच अवस्थेत मुखार गेलो आनी पळयत जाल्यार शाणू दाद आनी गणपत दाद हांचे मदीं कसलो तरी वाद पेटिल्लो. दोगूय एकामेकाक गाळी घालताले. गणपत दाद रिटायर्ड ब्रिटीश भारतीय सेनेचो धडधांगड मनीस. ताणें दुसरे महायुध्दांत ब्रिटिशा वटेन भाग घेतिल्लो. शाणू दाद वायू आंगाण जड. मोठो महाराष्ट्र पुलिशेंत जमादार म्हूण काम करतालो. तो सद्या रजेर आयिल्लो. दोगूय एकामेकाच्या आंगार तुटून पडटाले. आप आपलें व्हडपण सांगताले. आमी कांय भुरगीं पयसुल्ल्यान तांची ही नाटकां उमेदीन पळयत उबीं आशिल्लीं. कांय जाणटेले तांची समजूत घालताले. गणपत दाद शाणू दादाच्या आंगार गेलो. वासुदाद मदीं पडलो आनी दोगांकूय घरा वचूंक सांगलें. गणपत दाद यो दाखयता तुका म्हणत ताच्या गोठ्या लागीं वचूंक फिरलो.
हांव पळयता कितें दाखयत तें म्हणत शाणूदाद वचूंक सुटलो. कांय वेळान गवळ्यान गोरवां हाडलीं. हांवें गोरवांक बांदलें, टाट लावन गोठ्याचें दार बंद केलें आनी घरा वचूंक सुटलो. तर तुमी आज आयकताले प्राध्यापक वसंत सैल हांणी बरिल्ली कथा फोवा कालो. ह्या कथेचो दुसरो भाग आयकुया फाल्यांच्या भागांत. जर तुमकां आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, कमेंट करात, शेअर करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. धन्यवाद.